नमस्कार. प्रुडंट मिडिया डेट विथ कॅन्डिडेट कार्यावळीच्या आनीक एका एपिसोडा भितर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. सध्या इलेक्शनाची प्रचाराची धामधूम चालू आसा. अशा फाटभुंयेचेर आमी प्रत्येक कॅन्डिडेटाच्या कॅम्पेनिंगा भितर वतात आनी तांची कॅम्पेनिंग कशी चल्ल्या ह्या विशयी आमी तांचे कडेन उलोवपाचो जाणून घेवपाचो प्रयत्न करता. आज आमी आसा दिवचल मतदारसंघा भितर आनी हांगासरले जे भाजपाचे उमेदवार आसात, जे गोंय राज्य विधानसभेचे सभापती आसात राजेश पाटणेकार हांच्या कॅम्पेनिंगा कडेन आमी सध्या पाविल्ली आसा. आयचो डेट विथ कॅन्डिडेटचो जो एपिसोड आसा तो सभापती आनी भाजपाचे दिवचलचे उमेदवार राजेश पाटणेकार हांच्या बरोबर आमी करुया. उलोवया राजेश पाटणेकार हांचे कडेन, जाणून घेवया आमी तांचे कॅम्पेनिंग कशें चल्लात ते. पाटणेकार भाई, प्रचार कसो चल्ला? प्रचार बऱ्यापैकी चल्लेलो आसा आनी सांगपा आनंद दिसता की जो हे मेळटा रिस्पॉन्स जो मेळटा तो बऱ्यापैकी आसा. आनी म्हाका दिसता की ज्यो भावना जे लोक व्यक्त करतात जेन्ना घरा वतात तेन्ना दिसता की ह्या मतदारसंघात भाजपचो विजय हो निश्चित आसा. एक म्हत्वाचो प्रश्न हांव तुमकां विचारतां की जशें पळोवंक गेलें जाल्यार भाजपाच्या उमेदवारी खातीर पुराय गोंयभर न्ही अक्षरशः स्पर्धा चल्लेली. अशा वेळार तुमचे कडेन जी उमेदवारी चलत आयली ती उमेदवारी सुरवातीक तुमी नाकारली, ताचे फाटलें कारण कितें? तुमी म्हाजो स्टेटमेंट वाचलो आसतलो. एक तर एक हेल्थ प्रॉब्लेम आनी दुसरें जी कितें आश्वासनां दिल्ली गेल्ली पयलीं की हे काम करता तें काम करता हो प्रकल्प पूर्ण करता तो खंय तरी ह्या टर्मान तो वचो उरलो. म्हणटकूच जितलें की कशें तुमकां खबर आसा की कोवीड महामारी 2 वर्सां आमची जवळ जवळ फुकट गेली. प्लस आमच्या गोंयांत जो रेवेन्यू जो येता गव्हर्मेंटाक भितर मायनींग इंडस्ट्री आसा प्लस ट्युरिजम इंडस्ट्री आसा. ह्या कोवीड महामारीन ट्युरिजम इंडस्ट्रीक फटको बसलो आनी मायनींग तो खबर आसा की सुप्रीम कोर्टान सगळे जे कितें मॅटर्स पेंडींग उरलेले आसा त्या खातीर मायनिंगूय हांगा सुरू आनी जो रेवेन्यू आसा तो रेवेन्यू आडाकल्या कारणान सगळ्या प्रोजेक्टांक सामको मार बसलो आनी अशें दिसलें की बाबा प्रोजेक्ट कमी जाल्यार लोकांना परत वयतलो कसो कितें म्हूण. ह्या खातीर हांवें म्हटलें की म्हाका आनी उमेद नाका, कोण तरी नवीन चेहरो तुमी पळयात अशें म्हणून. पूण आनी एक प्रश्न म्हाका तुमकां विचारपाचो आसा की तुमी भाजपाचे एक सिनियर मोस्ट आमदार कळ्ळें, आनी तुमी दर फावट जेन्ना जिखून आयले खंय तरी जेन्ना मंत्रीमंडळ वांटप जालें तेन्ना तुमचो विचार जालो ना. अशा वेळार जेन्ना तुमी उमेदवारी म्हणजे आश्वासनां जेन्ना तुमी आपल्या वोटर्सांक दितात, तुमचे कडेन मंत्रीपद ना, तुमचे कडेन पावर ना, अशा वेळार ती आश्वासनां पूर्ण करप तुमकां कशें जमलें काय जमलें ना? कितें प्रॉब्लेम जालो? मंत्रीपदाची जे म्हाका उतर जे हांवें फाटल्या टायमार दिल्लें म्हाका, पण काही कारणामुळे ते शक्य जालें ना. कित्याक मदीं भाई सीक पडले आनी मंत्रीपद मेळोंक जाय म्हणून आमच्या मतान सगळ्यांक विचारली म्हाका दिवचें अशें म्हणून. हांव भाईक मेळपाक दिल्ली गेलो हॉस्पिटलान एम्सान. भाईकूय सांगलें की म्हाका एक 2 मिनिस्ट्री दिवपाचे आसले, एक्सपान्शन जावपाचें आसलें की एक उत्तर गोंयांत तुमी दियात एक दक्षिण गोंयांत दिवया म्हणून. पण भाईन म्हाका जी कितें कारणां सांगली पार्टीचो विचार त्या टायमार लोकसभा निवडणूक तोंडार आसली, ह्या हितूनसून उत्तर गोंयांत मंत्रीपद दिलें गेलें ना. दोनी मंत्रीपदाची ही दक्षिण गोंयांत दिली गेली की ज्या हितून जो उत्तर गोंयचो हो सीट जो आसलो लोकसभेचो हो 100% आसलो आनी दक्षिण गोंयांत आमी खंय तरी फाटीं पडला थंय लोकसभेक. त्या कारणान 2 मंत्रीपद थंय गेली तर लोकांची अपेक्षा वाडटली, कार्यकर्ते वाडटले. म्हाका वाटतं ह्या दृश्टिकोनानसून मनोहर भाईन त्या दोनी मंत्रीपदां दक्षिण गोंयांक दिली आनी म्हणजे परत एकदां मंत्रीपदाची जी संदी ती संदी उखली गेली. फाटल्या वेंचणुके पयलीं जेन्ना तुमी काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर हे लढयल्ली तेन्ना ताचे पयलीं जेन्ना तुमी BJPन आशिल्ले तेन्ना जे सपोर्टर तुमच्या बरोबर आशिल्ले
ते आतां तुमी परत BJPन येतकर अजुनूय तुमच्या बरोबर ते आसात? जवळ 90% सपोर्टर त्या टायमार कितें घडलेलें म्हाज्या वांगडा गेले ते परते हांव येयल्या उपरांत परते मनोहरभाईंच्यान म्हाका परती BJPन एंट्री दिली तेन्ना म्हाज्या वांगडा ते सगळे परते BJPन येयले आनी त्या खातीर म्हाका 2017 परत एकदां ह्या मतदारसंघात भाजपाचो कॅन्डिडेट म्हाका विजय मेळ्ळो. पूण तुमकां कितें दिसता की तेन्ना तुमी काँग्रेसीन गेले वचून चूक केल्ली पार्टी सोडून बी अशें कितें? ती म्हाजी आयुश्यांतली घडचूक अशी म्हाका दिसता कित्याक ती घडूं जाल्ल्या कारणान तेन्ना BJP हांव निवडून येता आसलो अशें म्हाका दिसता आनी जी सिनियरिटी म्हाजी आसलेली पक्षान ती तशी उरतली आसली आनी सिनियरिटी उरल्या कारणान म्हाका त्याच टायमार म्हाका मंत्रीपद मेळटलें आसलें अशें लोक न्ही सगळे जाण उलयतात म्हणून म्हाका दिसता की ती म्हाजी घडचूक म्हणून. ओके ओके आतां सद्या जर तुमी पळयशात जाल्यार सोशल मिडियाचो ट्रेंड चालू आसा. सो सोशल मिडियाचो ट्रेंड चालू आसतना खुबशे उमेदवार खुबशे आमदार खुबशे मंत्री सोशल मिडियाचो खूब वापर करता. पूण तुमी एक अशे उमेदवार आसात अशे भाजपाचे आमदार आसात जे व्हडलोसो सोशल मिडियाचेर एक्टीव दिसनात. ताजे फाटलें कारण कितें? तुमकां एक मजा सांगता 2017 जेन्ना आमदार जालो तेन्ना हांव 1% सुद्दां सोशल मिडियार नासलो पूण हांव इलेक्शन जिखलो. आतां तरी हांव बारीकसो सोशल मिडियार आसा पूण म्हाका दिसता की म्हाजो जो म्हाजें कितें आसा पर्सनल भेटीचेर भर दिवप तांकां फोन करप पर्सनली तेंच्या घरा वचप आनी मॅक्झिमम ह्या मतदारसंघान जवळ 20-22 वर्सां वावरता आनी प्रत्येकाची पर्सनल कॉन्टेक्ट आसल्या कारणान हांव जास्त करून सोशल मिडियाच्या त्या हितून वचना सॅक्टरान हांव वचना पण मॅक्झिमम पर्सनल कॉन्टेक्टाचेर हांव भर दिता. तुमकां अशें दिसना की सोशल मिडियाचो वापर केलो जाल्यार खंय तरी तुमची मतां चड वाडटलीं अशें कांय दिसना? हांव मातसो कमी करीत पण आमचे कार्यकर्ते जे आसात माय सपोर्टर्स माय वेलविशर्स दे आर गिवींग मी मच फेम देन वॉट आय एम डुईंग कळ्ळें न्ही. ते म्हाज्या खातीर खूब सोशल मिडियाचो वापर करतात आनी दॅट इज द प्लस पॉयंट फॉर मी. तुमकां दिसता की सोशल मिडियाचो वापर गरजेचो आसा जिखून येवपाक अशें ना? आसा गरजेचो आसा. येता त्या 5 वर्सांक तुमी आतां निवडून येतकर आतां फुडल्या 5 वर्सांक तुमी दिवचले भितर कितें कितें विकास कामां करपाक सोदतात? जे काही प्रकल्प हितून आसा पायपलायन आसा उदाहरण स्विमींग पूल आसा फुटसाल आसा ग्रावंड मल्टी स्टोरी बिल्डींग आसा ऑडिटोरियम आसा हे जे प्रकल्प आसा जे दिवचकारांक जी खूब अपेक्षा आसा ते हांव 100% पूर्ण करपाचो प्रयत्न करतलो. ह्या सुद्दां कारकिर्दीन मॅक्झिमम कामां जाली. न्यू फायर स्टेशन बिल्डींग जे चालू आसा कदंब बस स्टँडाचें काम सुरू जालां नवीन मार्केट शाळा जवळ जवळ पूर्ण जावपाक येयल्या. साळान आमी न्यू पावर सब स्टेशन आमी ऑलरेडी सुरू केलें. एक 10 MLD प्लांट जो आसा तो मेणकुळच्या पठाराचेर नवो येता. अशे मॅक्झिमम जे प्रोजेक्ट आसा ते थोडे कंप्लीट जाले थोडे काम चला जातले प्लस थोडे अजून म्हणजे इन पायपलायन आसा ते करपाचो हांव मॅक्झिमम प्रयत्न करता. प्लस सदींच आमकां खंयच्या आमदाराक जे मॅक्झिमम जे हें येता प्रश्न येता लोक जे येता म्हणजे रोजगार आनी त्या खातीर राटंबारचे इंडस्ट्री जी आसा जी ऑलरेडी सगळें काम जालेलें आहा आतां फक्त प्लॉट अलॉटमेंट जे आसा ते सुद्दां जालें की मॅक्झिमम प्रश्न निवळ जातलो. त्या हेजेर आमची मॅक्झिमम आसा की ज्या हितून जरी आमी काही लोकांक गव्हर्मेंट जॉब दिवं शकले ना तांकां आमी मॅक्झिमम ह्या इंडस्ट्रीन बऱ्या पोस्टार एडजस्ट करपाचो आमी प्रयत्न करतले. आतां सद्या जेन्ना सरकार तुमचेंच आशिल्लें ह्या 5 वर्सांक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आशिल्ले तेन्ना तांणी खंय तरी 10,000 जॉब गोंयच्या युवकांक दितले अशें सांगिल्लें. सो तुमच्या मतदारसंघांतल्यान तुमकां कितपत पॉसिबल जालें जॉब दिवपाक? हांव 100% समाधानी ना कळ्ळें न्ही पण भितरल्या भितून आमी 50% लोकांक रोजगार दिवपाचो आमी प्रयत्न केलो. तुमकां खबर आसा की 10 जॉब्स येयली एडवर्टायज येयली तर जवळ जवळ 2.5 ते 3,000 लोक एप्लाय करता. सो यू कॅनॉट सॅटिस्फाय 100% टू द यूथ दोज हू एप्लायड अशें आसा. पण आमी मॅक्झिमम समाधान करपाचो प्रश्न केलो म्हणून अजून युवकांचें समाधान जावना आनी आमदार म्हणून म्हाजें समाधान जावंक ना. भितर आनीक म्हजो प्रश्न हे आसलो म्हणजे की थंय हांव फेल गेलो म्हणून हांवें चिंतलें की म्हाका आनी उमेदवारी नाका म्हणून आय कॅनॉट सस्टेन दॅट अशें आसलें. पण आतां परत सेमान जाल्लें आसा की येणारो काळ जो आसा हो मॅक्झिमम आपूण एम्प्लॉयमेंट दितलो आनी त्या खातीर आमकां आशा आसा की आमी युवकांची स्वप्नां आसा बेरोजगाराची ते दूर करपाचें हें आसा म्हणजे तांकां रोजगार दिवपाचीं स्वप्नां आसा पळय ते आमी दिवपाचो 100% प्रयत्न करतले. सद्या तुमी सभापती आशिल्ले सो सभापती आसतना दिवचलच्या मतदारसंघाचे जे प्रश्न आशिल्ले ते विधानसभे भितर उपस्थित करपाचो कितलोसो तुमकां चान्स मेळ्ळो आनी कितलेशे सॉर्ट आवट जाले तुमचे प्रश्न?
सभापती आसल्या कारणान तुमकां खबर आसा की सभापती प्रश्न विचारूंक मेळना. बरोबर. पूण सभापती कितें करता, आपल्या शेजारचो जो आमदार आसा किंवा पार्टीचो खंयचो आमदार आसा ताका प्रश्न बरोवन दिता की तेणें तो प्रश्न मांडचो म्हणून. आनी अशें आमी प्रत्येक विधानसभेक हांवें सभापती कारकिर्दींत म्हज्या मनांत जे प्रश्न आसा ते हांवें म्हज्या कलीग आमदाराक दिल्ले आसा आनी तेच्यानी तो प्रश्न थंय रेज केलेले आसा. दुसरो एक फायदो म्हणून सभापतीचे जप करून कितें प्रकल्प आसले कितें कामां जपून कोण आमदार आडोवपाक वयचना. ताका खबर आसा की विधानसभेन तेंची शेंडी ही सभापती आसता म्हणून ते म्हाका सदांच सहकार्य करताले. पूण प्रश्न दिवपाची वेळ कमी येयली पण म्हाजे मॅक्झिमम जे कितें कामां जी आसली म्हणजे फायल जी आसल्यो तेंच्यांनी ऑटोमॅटीक तेंच्यांनी क्लियर केल्यो. खंय तरी तुमी जेन्ना टिकेट एक्सेप्ट करपा खातीर उमेदवारी एक्सेप्ट करपा खातीर तयार नाशिल्ले, मागीर ताज्या नंतर आतां तुमी तयार जाले उमेदवारी एक्सेप्ट करपाक. सो तयार जावपा फाटली कारणां कितें आशिल्लीं? एक मातशें मन निराश जाल्लें की युवकांच्या बेरोजगारी खातीर आनी त्या खातीर हांवें म्हटलें आतां पुरो म्हणून अशें आतां नाका, आतां रिटायर जावया अशें म्हणून. मागीर CM बी सगळे येयले, तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली की जे कितें हेज्या फुडें ज्यो कितें नोकऱ्यो येतल्यो मॅक्झिमम आमी क्लियर करपाचो प्रयत्न करतले. कित्याक पार्टीन थरयलां की येणाऱ्या 5 वर्सांक बेरोजगाराचेर भर दितले म्हणून, मॅक्झिमम एम्प्लॉयमेंट गोंयच्या लोकांक दितले म्हणून. तेच्यानी अशें प्रॉमीस केल्या उपरांत तेंच्यांनी सांगलें की जरी काय अन्याय जाल्लो आसा जर बिचेरीचेर नोकरेच्या बाबतींत डेफिनेटली तो अन्याय आमी ह्या येणाऱ्या 5 वर्सांक आमी पयस करतले. कित्याक येणारें सरकार हे 100% BJPचें आसा. इट वील बी डबल इंजीन गव्हर्मेंट हें आसा. म्हणून सगळ्या युवकांक खात्री आसा की भाजपाच्या फाटसून रावले तर डेफिनेटली नोकऱ्यांचो प्रश्न सुट्टलो आनी बरें सरकार ह्या गोंयांत येतलें म्हणून. तुमकां 100% कॉन्फिडन्स आसा की ज्या कारणां खातीर तुमी उमेदवारी नाका म्हणून फाटल्यान सरलेले ती आतां तुमी जिखून येतकर पूर्ण करूंक पावतले लोकांच्यो. कित्याक आतां तुमी खंय तरी परत रिंगणांत उतरल्या. तुमी फाटीं सरलेले आपूण रिंगणांत उतरना, आतां तुमी परत रिंगणांत उतरल्या म्हणटकर आतां खंय तरी तुमच्या वोटर्सां कडल्यान दिवचलकारां कडच्यान तुमच्यो अपेक्षा चड वाडल्या आसतल्यो तुमच्या बद्दल. बरोबर. सो ह्या अपेक्षाक तुमी 100% पूर्ण करूंक शकतले. ज्या वेळाचेर हांवें उमेदवार नाका म्हटली, सगळ्यांक उमेदवार घेना म्हणून उबो रावलो म्हणून, तेन्ना युवक जे आसा युवकांनी सांगलें की डोंट बी डिसअपॉयंटेड, यू गो हेड म्हणून. आमकां खबर आसा की अजून तशें कार्य घडोंक ना म्हणजे रोजगार दिवपाचो, पण आमकां थंय निराश ना आमी म्हणून लेट्स ट्राय अगेन म्हणून. तेजेर परत म्हाका फोर्स केलो की घे उमेदवारी, परते आमी जिखोया आनी जो कितें प्रश्न फाटल्यान सोडोंक ना तो सोडोवपाचो आमी प्रयत्न करुया म्हणून. कित्याक हांव जो भियेतालो तो फक्त बेरोजगार युवा खातीर की तेंच्या खातीर तांकां जास्त न्याय दिवंक शकलो ना म्हणून चिंतलें की म्हजें मन फाटीं पडटालें की म्हाका नाका म्हणून उमेदवारी म्हणून. पण जेन्ना युवकूच सगळें म्हाज्या फाटसून येवपाक लागले, आमकां नोकरी मेळोन ह्या टायमार बरें आसा, पण येणाऱ्या हितून डेफिनेटली तुमी आमचें काम करचें या तेंच्यांनी जो म्हाका धीर दिलो, भरोसो दिलो, त्या हितून हांवें परत सांगलें की पार्टेक आय एम रेडी टू कॉन्टेस्ट. आतां खंय तरी वेगवेगळ्यो पार्टीज हांगा गोंया भितर आयल्या. TMC आसा, आप आसा, ज्यो गोंया भायल्यो पार्टी आसा त्यो तुमकां कितें दिसता की हाऊ चॅलेंजींग इट वील बी फॉर BJP टू रिटेन इट्स गव्हर्मेंट इन गोवा? तुमकां स्पश्ट सांगता, ज्यो पार्ट्यो येयल्या दिल्लीच्यो आनी बंगालच्यो हांकां हांगा जिखपाचें ना. तांकां आपले उमेदवार निवडून येवपाची तांकां खंत पडली ना. तांकां फक्त ते येयले फक्त BJPक त्रास करपाक, BJPक पावर मेळची न्ही ह्या खातीर ते येयलेले आहा. तांकां 100% खबर की आपले आमदार निवडूंक येवंक शकना आनी आपले गव्हर्मेंटूय ह्या राज्यांत जावंक शकना म्हणून. ते फक्त BJPचे पांय ओडपाक ह्या राज्यांत येयलेले आसा. आनी तुमी ह्या पार्टीचा तुमी बॅकग्रावंड जर पळयलो तेजेर कितें देव लायल्या त्या राज्यांत, दिल्ली आसूं बंगाल आसूं, हे सबंद ह्या देशांतल्या सबंद नागरिकांक खबर आसा. सो गोवन पीपल ऑल्सो नोज इट वॉट इज TMC वॉट इज आप, कळ्ळें न्ही. म्हणून आमकां खबर आसा की शेवटी गोंयची जनता ही भाजपाच्या फाटसून रावतली आनी डेफिनेटली भाजपाचें सरकार घडयतली म्हणून. आनी सद्या आतां दिवचले भितर जर तुमी पळयशात जाल्यार एकूण 5 कॅन्डिडेट सद्या रिंगणांत भितर आसा दिवचले. तातूंत कांय अपक्ष आसा, मागीर MG आसा, काँग्रेस आसा. सो तुमकां कितें दिसता की ह्या सगळ्या उमेदवारांच्या भाऊगर्दी भितर तुमकां कितपत खात्री आसा तुमच्या जैताची? ह्या 5 हितूनसून हांव तुका परत सांगता की हांव अजेश पाटणेकर भाजपाचो उमेदवार म्हणून 100% जिखतलो आनी सरकार घडोवपाक हांव प्रयत्न करतलो. भारतीय जनता पार्टी अजेश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अजेश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं.
सो सध्या तुमचे दिवचल मतदारसंघा भितर कॅम्पेनींग खंय पावला आनी सादारण कितली घरां तुमी भोंवून काडली आनी कितली उरल्या? शहर जो भाग आसा हाऊस टू हाऊस कॅम्पेन जवळ जवळ माझे 80% पूर्ण जाला आणि एक दिवस हांव फुडें सोंपयतलो आनी मागीर हांव पंचायतीन एंट्री मारतलो अशें आसा. आनी जो म्हाका रिस्पॉन्स मेळटा हाऊस टू कॅम्पेन आय एम हॅप्पी. कळ्ळें? म्हाका दिसलें की म्हाजें ना कॉन्टेस्ट केल्लें डिसिशन जें आसलें इट वॉज रॉंग. कळ्ळें? सो आय रिवोल्ड इट बॅक आनी परत हांव कॉन्टेस्ट केलो. कळ्ळें न्ही? आनी सगळ्या मॅक्झिमम म्हणजे जे कुटुंब आसात प्रत्येक घरांतली हेंचे म्हाज्या त्या निर्णयाचें स्वागत केल्लें आसा. जेन्ना तुमी ना म्हणलें आपूण कॉन्टेस्ट करिना तेन्ना जे तुमचे रेग्युलर तुमचे जे कार्यकर्ते जे तुमच्या बरोबर आशिल्ले तांचो ह्या गोश्टीचेर रिएक्शन कशें आशिल्लें की तुमी कॉन्टेस्ट करना म्हणून सांगना? तुमकां जरूर सांगला पळय हांवें जेन्ना हांवें ना म्हटलें न्ही तेन्ना असंख्य पार्टी वर्कर्स, वेल विशर्स, माय फॅमिली फ्रेंड्स हेंचे अक्षरशः तेची निराशा जाली की आतां आपल्या फुडलो सोर्स कितें काय म्हणून. सो दे केम टू मी. ते म्हाजे कडेन येयले, बाबा अशें नाकालें करूं नाका, फाल्यां आमकां आदार कितें आमी कोणाकडेन पळयतले म्हणून. वी वॉन्ट यू as a candidate, definitely we'll try our best to get it to get you elected अशें जालें. कळ्ळें न्ही? म्हणून म्हाका दिसलें की बाबा चल लेट्स हॅव इट, शेवटची फायट करुया म्हणून. आनी जें कितें खंय तरी कोणाक न्याय मेळोना कितें जावना तो दिवपाचो ह्या येणाऱ्या कारकिर्दीन ह्या टायमान आमी पूर्ण करुया म्हणून. सो फुडें तुमी हाज्या फुडें दिवचल मतदारसंघांतल्यान तुमी कॉन्टेस्ट करतले काय ना हें तुमच्या ह्या रिजल्टाचेर अवलंबून आसा? कशें आसा, फाटले 2007 इलेक्शन लडयलें तेन्ना म्हाजे विरोधक सांगताले की राजेश पाळांची हेल्थ बरोबर ना वो टिकचो ना म्हणून. पण हांवें 5 वर्सां म्हणजे पूर्ण केली. ह्या टायमार सांगलें की आतां पुरो म्हणून की सांग परत जायना अशें म्हणून. पण सेवान म्हाका एक कॉमेंट मारलो जेन्ना हांव फॉर्म भरपाक गेलो किंवा भोंवतालो असो, अरे तूं आपल्या पिशे पावलो फास्ट धांवता मरे म्हणून पावलो. कळ्ळें? ताका एकूच सांगलें हांवें, दोजार बडी पडली की हांव ओगी बसना. म्हाज्या हितून सामकें म्हणजे शिरशीर येता आंगाचेर आनी हांव परत काम सुरू करता म्हणून. सो डेफिनेटली I got a help from the doctor is with me, Dr. Shekhar Sarkar. He knows regarding my health, everything. पण म्हाका आशा आसा की ह्या टायमार विजयानंतर डेफिनेटली हो टर्म 100% पूर्ण करतलो. आनी आय एम टेलिंग यू दीस इज माय लास्ट इलेक्शन. येस, तुमी जिखून येवं किंवा ना येवं हाज्या फुडें कॉन्टेस्ट करचे? दिस इज माय लास्ट इलेक्शन. जिखून आयल्यार पसून जिखून आयल्यार डेफिनेटली आय हॅव टू गिव चान्स टू माय पार्टी वर्कर्स who are willing to contest. सो तुमी आतां हे इलेक्शन जाल्या उपरांत जिखून येवं किंवा हरू तुमी फुडें कॉन्टेस्ट करचे? कॉन्टेस्ट करचे ना, पण एज अ पार्टी वर्कर समजा बाय So फाटल्यान कोणाक तयार केला? दे आर देर डेफिनेटली आसा. कळ्ळें तुका न्ही? आनी म्हाका ताका न्याय दिवंक जाय हें तुमकां सांगता. येस. ओके. आनी तुमी आतां म्हणलें की तुमकां जिखून येवपाची 100% खात्री आसा. सो तुमी तुमचो मार्जीन कितलो पळयता जिखून येवपाचो? आय एम एक्सपेक्टींग मिनिमम लीड ऑफ 1500. टोटल वोट्स कितले भितर? ऑल अबाउट 28,000. ओके. सो तातूंतल्यान तुमचें मार्जीन 1,500. 1,500. हय हय. वी आर एक्सपेक्टींग 80% वोटींग जाल्यार आमी जर एक 8:30-9 9:30 क्रॉस केली डेफिनेटली वी आर विनींग दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी. ओके. सो सध्या आमच्या बरोबर आशिल्ले डेट विथ कॅन्डिडेटा भितर दिवचलचे भाजपाचे उमेदवार राजेश पाटणेकार, तांच्या बरोबर आमी उलयली, तांचे कॅम्पेनिंगा बद्दल जाणून घेतले, तांच्या राजकीय कारकिर्दी बद्दल तांणी खुबश्यो गजाली आमकां हांगा सांगिल्ल्यो आसा. तांचे सांगण्या प्रमाणे तांकां दिवचल मतदारसंघांतल्यान भरघोस प्रतिसाद मेळटा आनी ते नक्कीच निवडून येतले अशी तांकां खात्री आसा. आमचो हो डेट विथ कॅन्डिडेटाचो हो एपिसोड हांगाच सोंपोवया. परत मेळुया फुडल्या एपिसोडांत दुसऱ्या कॅन्डिडेटा बरोबर.